पोर्ट येवपाचो आसा. इट इज पार्ट ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट. ओके, आमी हो फूल स्टडी केल्लो आनी कोविडाच्या टायमार 13 ऑक्टोबर 2022 तेन्नाचो MLA ऑफ केपें आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर तो डिफेक्टर आशिल्लो बाबू कवळेकर, ताणें एका फिशरमॅन लिडरा कडच्यान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. मातसो म्हणपाक लागलो कॅप्टनाक सांग काल आमच्या विलेजीन म्हणजे बेतूल गेला हांव आनी फूल प्रेजेंटेशन दिलें हो बेतूल पोर्ट येवपाचो आसा आनी आख्खे हें काबार जातलें म्हूण. सगळ्या लोकांनी तेन्ना आयकून घेतलें आनी विथ फॅक्ट फिगर्स सगळें दाखयलें. 2 दिसां उपरांत तो फाटल्यान उरलो, प्लीज यो म्हणून येता म्हणें. हांव येता एका कंडिशनार, जेन्ना हांव म्हणें CMाक एक्सप्लेन करतलो ताजे पळय ते OSD आसा ते मदीं उलोवचे ना जाल्यार एग्री. आनी 17 लोक आमी भितर गेले. CM आयलो पाट्यार मेळपाक आमकां पर्यावरण भवनान आनी ते 17 लोकां मदें तांचो पंचायताचे मेंबर आशिल्ले, सरपंच आनी बाकीचे मेंबर, आनी आमी एक्टिविस्ट आनी सगळे मेवले. CMान 1.5 वर दिले, आमी फूल एक्सप्लेन केलें इन डिटेल आनी ताका सागरमालाचें दाखयलें की हो बेतूल पोर्ट येता आनी आख्खे तो कोस्टार तांचे विलेज आनी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार. आनी तेन्ना CMान सांगलें आपूण तो येवपाक दिवचो ना. आय एम ऑन रिकॉर्ड. तेन्नाचे ते सरपंच पंचायत म्हाका याद ना, बट यू कॅन फायंड आउट वीथ देम. आनी आमचे बरोबर बाब स्वप्नेश शेल्लेकर आशिल्लो, ऑरविल दोरादो आशिल्लो, रॉयला बेनावलीचे आशिल्ले, अशे खूब जाण एक्टिविस्ट आशिल्ले. सगळें एक्सप्लेन केलें आनी आय वील नॉट अलाव. आनी देन दुसऱ्या दिसा बाबू कवळेकरान स्टेटमेंट दिलो की तो होल्डार घालो आनी तो येवपाक ना म्हणून, कॅन्सील करतले. तेन्ना आमी सांगलें होल्डार नाका आमकां, कॅन्सील करा, काडून उडया, तो काडून उडया. ओग्गी रावले. आतां पळय परत ते प्रोजेक्टान तकली वयर घाल्या. सो इट इज पार्ट ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट एंड वी हॅड सेड वी डोंट वॉन्ट. दिस इज द फॅक्ट. 13 ऑक्टोबर 2020 तो लोकांचो MLA ते तुमकां आसा. हांवें एल्टनाक तेन्ना एक्सप्लेन केल्लें. तेन्ना एल्टनाचेर म्हजी तितली वळख नाशिल्ली. तेन्ना तो तितलो एक्टिवूय नाशिल्लो पॉलिटिक्सान. तो आपणाचो बिजनस करतालो, बट ताणें कॉन्टॅक्ट केल्लो म्हाका, आपणें हें पळयलां हें कितें. सो तेन्ना आमची वळख जाली. म्हणलें अशें अशें आसा तुमचें, म्हणजे गांवांत हें येवपाचें आसा, पार्ट ऑफ सागरमाला. सगळे फॅक्ट्स एवरीथींग जाय जाल्यार आमी परते दाखोवपाक जाय. हेजेर तुमी कितें करतले आतां? आमी ओपोज करतले 100%. बिझनसमॅन हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट भायल्या हे पळय येता तांकां फायदो करपाक आमचें गोंय सारकेंच काबार करता. थंय आमी दाखयल्लें ते बेतूल पळय आसा तो पळय हें कशें आसा थंय, ताची पळय टोपोग्राफी पळयशी जाल्यार दुसऱ्या सायडीक फिशरमॅन आसा. कितलेच फिशरमॅनांचे पोट चलता. तो हो येत जाल्यार फिशरमॅन काबार, गांवूय काबार, त्या सायडीन ट्रक्स वेतले, सगळे वेतले, ते विलेजूय क्लियर जातले, सगळ्यांची घरां बिरां मोडून क्लियर करतले. दीज आर द फॅक्ट्स. आय हॅड ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. सारके फॅक्ट्स दाखयले. इट इज नॉट की आमी चिंतून उलयताले. ताका सागरमालाचें दाखयलें, उमक्या पेजीर उमकें आसा, उमक्या पेजीर ताका ड्रॉइंग्स दाखयले. ड्रॉइंग्स आमी करूंक ना. इट इज पार्ट ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट. कशें येवपाचें. दीज आर ऑल सॅटेलायट पोर्ट्स. आय सेड बेतूल इज अ सॅटेलायट पोर्ट. दीज आर माय वर्ड. सॅटेलायट पोर्ट म्हणून यूज केलो. आमच्यान मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट आशिल्लो तो MPA जाला. हे सगळे दीज आर सॅटेलायट थिंग्स बिगर दीस ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट. ट्रॅकिंग अजून कंप्लीट जावंक ना आनी तांणी कंप्लीट पासून केले. आमचे पयशे 6,500 कोटी लोकांचे पयशे टॅक्सपेयरांचे. कोणाक फायदो करपाक? अडानीक फायदो करपाक, जिंदालाक फायदो करपाक. वी वील फायट. आमी सांगलां तुमी घाले जाल्या पासून आमी अलाव करचे ना येवपाक तुमकां. तुमी जाय तें करा. वी वील फायट. इतल्या लोकांचें आयकना. सुप्रीम कोर्टान पासून सांगलें इट इज अनवायबल, इकॉनॉमिकली अनवायबल. आनी तरी तर हो मोदानी सरकार, मोडानी म्हणटा हांव कित्याक मोदी अडानीचो गुलाम जाल्लो आसा. तो ताका जाय तें करता. वी वील स्टील फायट. ही लोकशाही आसा. तुमी लोकशाहीन लोकांचो आवाज आयकना. तुमी फक्त आपणाच्या फायद्याचें पळयता. कोण गोंयकाराक फायदो जावपाचो आसा? फक्त नुकसाण जावपाचें आसा. वेदर इट इज ऑन द हेल्थ, एनवायरमेंट, टुरिजम सगळें काबार जावपाचें आसा. आनी तरी ते फुडें वेता. सो ही लढाई चालू आसतली. देर इज नो कॉम्प्रोमायज. म्हजेर केस आसा आनी 9 एक्टिविस्टांचेर केस आसा. बाकीचे
एक्टिविस्टांचेर केस आसा, आमी वेता एवरी मंथ आमी कोर्टान वेता. फायट वील कंटिन्यू. ही लढाय बंद जावची ना. गोंयाक लागून लढाय सदांच चालू आसतली. गोंया म्हणटात ते आमच्यान सोडपाक जायना. ही लढाई कशे तरेन चालू उरतली? रस्त्यार देंवतले तुमी? कितें एजंडा आसता? देंवल्लेच आसा. वी वील फायट सोशली, पॉलिटिकली एंड ऑन ऑल फ्रंट्स. आनी लिगली आमी फायट करतले. आयज पासून आमचेर चार्जशीट घाल्ले पळय ते आतां पुलीस फुडें व्हरूंक दिना. डेट मागता ते येनान. आमी त्या खातीर कोर्टान सांगलें वॉरंट काडा म्हणून. जो आयो आसा पळय ताजेर वॉरंट काडलें ताजेर. इफ यू डोंट एपियर, आतां ते सांगता तो PI गेलो म्हण. सो दे आर ट्रायंग टू डिले. दे आर कम्फर्टेबल, नो प्रॉब्लेम. हातून दाखयता की तांचे कडेन कांयच मटिरियल ना म्हण. आनी हे सगळे पळय आसा हे पळय गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आसा, ते पॉलिटिशियन आसा तर तांणी पयशांक सगळें खाल्लें आसा म्हूण स्वताक स्वार्थाक विकुल्ले आसा. बट ही लढाय आमचे फुडले पिळगेक लागून गोंयकारां पासत गोंया सांबाळपाक.